सगळ्या 20 कर्मचाऱ्यांक रेनकोट आणि बूट वेल इन एडवान्स दिला। कोण ना म्हणटा ताका मजा म्हऱ्याताड। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची ही उतरा। कुंडय मानसवाड्या वयल्या अशीर रस्त्याचेरी तो उलयलो। पळयात। प्री मॉन्सून म्हणटा तेन्ना आमी पळयता की चडशे लोक जे कामगार आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा तांकां रेनकोट आसा आनी बूट आसा सगळे मेळा अंदू इन एडवान्स सगळे गेल्ले आसा। आता तुमकां कंप्लेन आयल्या म्हणजे मरे हाडा बुद्धांक ते कोणच्या कोण कंप्लेन करता। कुंडयच्या मानसवाड्या वयलो रस्तो अशीर आसा। हालींच थंय गंभीर अपघात जालो। अपघाता उपरांत थंय सुदिनान पाय दवरूंक ना अशें लोक उलयतात। ताचे विशीं पत्रकारान विचारतकच सुदिनान दिल्ली जाप आयकात। मानसवाडा पुणे जो रोड आसा इट कम्स अंडर नॅशनल हायवे आणि हे काम जेन्ना सगळें काम आमी घेतिल्लें तेन्ना घेतिल्लें पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ल्या कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्ले आणि हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड करपा खातीर हाडिल्ले। हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ल्या कारणान तो उरिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केलो। दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की येता ते 10 दिसांत जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल ती सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान जोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटर जे एक्सटेंशन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां। येता त्या 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जातलें। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी।